सो आरजी केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करची ना. आनी कितेंय जावं हांव परतून सांगता, कोण म्हाका कितलोय पिसो म्हणो, एरोगंट म्हणो नाल्यार आनी कितें म्हणो, आरजी जे पॉलिटिकल पार्ट्यांनी गोंय लुटला, गोंयकार काबार केला, आमकां सोंपयला, आमची आयडेंटिटी सोंपयला, ते पॉलिटिकल पार्ट्या वांगडा एट एनी कॉस्ट केन्नाच वयची ना. हे परते रिकॉर्ड केला, रिकॉर्ड करा. हांव सांगता केन्नाच वचपाची ना. आनी जर कोणाक दिसता आर्जीन रावन जर आमी कोणा वांगडा वचपाक जाय, गठबंधन करपाक जाय, जाल्यार तेणी आयचे आयज ह्या मुवमेंटाचेर आरजी सोडपाची. हांव क्लियर कट सांगता, जर कोणाक दिसता की ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी जेंच्यांनी आमकां सोंपयले, काबार केले, देवांक पासून सोडूंक ना, गोंयकारांक सोडूंक ना, गोंयच्या जमनींक सोडूंक ना, गोंयच्या आमच्या देवभुमींक सोडूंक ना, ह्या पॉलिटिकल पार्ट्या वांगडा जर कोणाक दिसता आर्जीन रावन की आमी वचपाचे म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटाचेर आर्जी सोडपाची, ह्या मुवमेंटाचेर. आनी जर कोणाक दिसता की आमी वोट स्प्लीट करतले, आमी बीजेपीक जिखयतले, आनी कोणाक जिखयतले, जाल्यार तेंच्यांनी आमकां मतां मारपाची ना. जर तांकां आरजीचेर विश्वास ना आनी हेच पॉलिटिकल पार्ट्यांनी जेंच्यान तुमकां रडयला, सोंपयला, तुमच्या भुरग्यांक भीक मागपाक लायता जॉबाक लागून, तुमच्या भुरग्यांक ड्रग्सान धुकल्ला, तुमच्या भुरग्यांक प्रॉस्टिट्युशनान धुकल्ला, तुमच्या भुरग्यांक आयज बेकार लवडी करून उडयलात पळय, आयज त्या पार्ट्यांक जर तुमकां मतां मारपाक जाय आनी आरजीक वोट स्प्लीट म्हणून वोट स्प्लिटर म्हणपाक जाय, बी टीम म्हणपाक जाय, जाल्यार तुमकां जाय तेका मतां मारा, यू आर फ्री. आरजी दोनूय सिटां कंटेस्ट करतली, आरजी दोनूय सिटां रावतली. जर कोणाक दिसता दुसऱ्या पार्टीचो मोग आसा, वोट स्प्लिटाचे गजाली करता, तुमकां जाय तेका मतां मारा.